नमस्कार आणि तुमकां सगळ्यांक येवकार. जायना अशें कांय ना हे आमच्या कार्यावळींत. इश्टानो, ही कार्यावळ तुमच्या मुखार आमी घेवन येतात. ती एक स्फूर्तीदिणी कार्यावळ. हातूंत तुमच्या मुखार आमी हाडटात अशें व्यक्तिमत्व जाणें एका वेगळ्या क्षेत्रा भितर एक आपल्याची एक वेगळी सुवात निर्माण केल्या. आयज आमचे मदीं आसात थिएटर एक्टर, फिल्म मेकर, डायरेक्टर आनी भुरग्यांक तरणाट्यांक थिएटर शिकोवपी अशी एक पर्सनॅलिटी, अशें एक व्यक्तिमत्व जांचें नांव आसा बाब केतन जाधव. केतन बाब, तुमकां येवकार. नमस्कार. नमस्कार. देव बरें करूं. केतन बाबाची वळख म्हळ्यार ते एक एक्टर आसाच, म्हणजे एक बरो नाट्य कलाकार आसाच. पुना युनिवर्सिटीचे ते गोल्ड मेडलिस्ट. थिएटरा भितर तांणी डिग्री मेळयल्या, पदव्युत्तर डिग्री मेळयल्या. आनी आयज जे ते काम करतात की आपलें गिन्यान आसा, आपणें जें गिन्यान संपादन केलां तें हेरांक दिवपाचें. केतन बाब, तुमची हांवें 2 नाटकां पळयल्लीं हालींच. एक अव्याहत आनी दुसरें भवाल. ह्या दोनी नाटकांतल्यान तुमकां हांव वळखलो, म्हणजे तुमची म्हजी वळख जाली. हाजे पयलीं म्हाका तुमचे विशीं चडशें कांय खबर नाशिल्लें, पूण ही नाटकां पळयतकूच म्हाका एक उत्सुकता निर्माण जाली की अशे तोडीचो एक्टर, अशे तोडीचो एक कलाकार आमचे मदीं आसा आनी हो खंयच्यान आयला, हाजे रुट्स कितें, हाचो बॅकग्रावंड कितें, हाची स्फूर्त कितें, म्हाका तुमचे विशीं थोडें सांगशात? म्हाजो जल्म काणकोण थंयच जालो. मुळावें शिक्षण जें आसा तें काणकोणच जालें. आनी म्हाजी घरची परिस्थिती तशी खूबच बिकट आसली, आजुनी तशीच आसा. बट आतां मातशी सुदारला. म्हाजो बापूय गवंडो, मेसन. आवय हावजवायफ, एक भयण आसा, धाकली भयण आसा. आनी पयलीं आमकां रावपाक सुद्दां आमी भाड्याच्या घरांत रावताले हांगा थंय. ताका लागून प्रत्येक 6 म्हयन्यान आमकां घर चेंज करपाक पडटालें. सो तें एक घर चेंज करप आनी तातूंत जे पळय एक सर्कस आसता, घर आख्खो संवसार घेवप, दुसरे कडेन वचप आनी आमगेली बी खेळणी आमी एक कडेन करताले, पोतयान घालताले, मागीर दुसरी गांवांत वचप, मागीर दुसरे मित्र मेळटाले, दोस्त मेळटाले. थंयचे आपले आपले रिच्युअल्स आसताले, आपले आपले खेळ आसताले भुरग्याचे. तातूंत मागीर वेगवेगळे पद्दतीन शिकप आनी अशें. सो काणकोण हो आख्खो वाठार आमी तशे पद्दतीन भोंवला. आनी मागीर एक म्हाका दिसता 99 सालाच्या नंतर मागीर आमचें घर, आमची जमीन आनी अशे पद्दतीचें जालें. पूण म्हाका सांग, तुवें जें क्षेत्र वेंचलां, जें फिल्ड निवडलां तें आसा थिएटर. आतां अशे परिस्थितींतल्यान येवन चडशे भुरगे सेक्युअर फिल्ड सोदतात, म्हणजे गव्हर्मेंट जॉब. गोंयांत ती तरी अशें एक ट्रेंड आसा, गव्हर्मेंट जॉब, प्रायवेट जॉब, नाजाल्यार कसलो आपलो बारीक मोठो धंदो. थिएटर आनी तुजो बॅकड्रॉप, तुजो फाटभूंय आसा, हें कशें जुळून आयलें? जुळून येयलें म्हणचे परस जुळोवपाचो प्रयत्न केलो किंवा आजुनूय करता अशें हांव म्हणटलो. बिकॉज म्हाज्या घरांत कोणी नाटक क्षेत्रांत, खंयच्या कलेच्या क्षेत्रांत आसा अशें कांयच ना. म्हाज्या आवयक लॉर्नाची गितां खूबच आवडटालीं. ती गोंयानूच जल्मली आनी ती लॉर्ना बद्दल सांगप, क्रिस पेरी बद्दल म्हाका खूब ल्हानपणांतल्यान म्हजी आवय सांगताली. कातरां म्हणून दाखयताली, मागीर तीच कातरां आमचे कडल्यान गुणगुणून घेवप आनी अशें. आनी म्हाज्या आवयक तियात्र हो फॉर्म खूबच आवडटालो. काजू बिजू चोरून वचून ते चोरलेले काजू विकून तितूंतल्यान जे पळय पयशे मेळटात त्या पयशांनी तियात्र पळोवप, अशें म्हाजो आवयचें भुरगेंपण गेलें. सो मे बी ह्या हेतूंतल्यान म्हाजेर कितें तरी एक अशे संस्कार जाले आनी नाटकाच्या क्षेत्रांत हांव मे बी पावलो आसत अशे पद्दतीन. पूण शाळेंत बी आसता तुवें नाटकां, गॅदरींग, कित्याक युजली भुरग्यांची गोंयांत सगळ्यांची स्टार्ट तशी जाता. रायट. प्रत्येक भुरग्यान केन्ना तरी गॅदरिंगा बी पार्ट केल्लो आसता. रायट. आनी ते गूण कोण तरी हेरता आनी मागीर तुका एनकरेजमेंट दिता. तुज्या बाबतींत अशें घडलें? म्हाज्याय बाबतींत तशेंच घडलें. म्हाका गौरीश वेर्णेकर नांवाचे एक शिक्षक मेळ्ळे आनी तांणी म्हाका व्हडलो आनी नाटक यो चल नाटक करया म्हणून नाटक बसयलें. आनी पयलोच अटेम्प्ट म्हजो, पयल्याच फावटी हांव नाटकान काम करता किंवा स्टेजीर चडलां आनी डायरेक्ट कला अकादमीन. कितले वर्सांचो आशिल्लो तेन्ना? हांव दीस वॉज इन 2004. सो
एक एक 7वी 8वेचो एक काळ अशें हय. पण आतां तुका जवळ जवळ 14 वर्सां जाल्या ह्या फिल्डा भितर. तुजी पयली सुरवात ते आयज मेरेनची जर्नी हाजे कडेन तूं कसो पळयता? पयलीं म्हाका घरा कडल्यान कशेंच नाटक करपाची परमिशन नासली. आय फॉट वीथ माय फॅमिली फॉर अबावट 6 to 7 years. आनी हांव जेन्ना स्कुलान आसलो तसोच हांवें जेन्ना हांव गेल्ले गौरीश वेर्णेकर सरान म्हाका नाटकान व्हडलो नाटक करपाक लागलो. आनी तेजी नंतर हांव जेन्ना हायर सेकंडरीन पावलो एस सांगली हायर सेकंडरी स्कूल, थंय म्हाका दुसरे वेगळे शिक्षक मेळ्ळे, गुरू मेळ्ळे, कविंद्र फळदेसाय म्हणा किंवा अनंत अग्नी सर म्हणा. ह्या गुरू कडल्यान म्हाका नाटकाचें वेगळें गिन्यान मेळ्ळें. आनी तेन्नाच विजयकुमार नायक सर हांचो एक प्रोजेक्ट चालू आसलो रंगयात्रा नांवाचो. तर त्या कार्यशाळेन आमी भाग घेयलो आनी त्या नाटकांनी आमी सिलेक्ट जाले. आनी मागीर विजू सरा कडेनच रावन आमी तांच्याच घरा कडेन रावन एक गुरुकूल सिस्टमीन जे पळय शिक्षण एक विद्यार्थी घेता तशे पद्दतीन शिक्षण आमी घेवपाक लागले. दर शेनवार आयताराक आमी कॉलेज सोंपून फोंडें काणकोणसान फोंड्या येवप आनी मागीर नाटक करप. सिनियर जे कोण आसा तांकां धोतर न्हेसोवप किंवा तांची संगीत नाटक मंडळी आसली हंस संगीत नाट्य मंडळ फोंडा. सो तांच्या बरोबर रावन पळोवन आनी मागीर हळू हळू बारीक बारीक रोल करीत 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 मागीर मेन रोल मेळ्ळो आनी मागीर डिरेक्शन करपाक मेळ्ळें. सो असो एक एक प्रवास. पूण तुवें हाजें ट्रेनींग म्हणल्यार प्रशिक्षण घेतलां एक्टिंगाचें काय? तूं कित्याक पोस्ट ग्रॅज्युएट तूं पुना युनिवर्सिटीन तो कितें एक्सपिरियन्स आशिल्लो, तो अनुभव कसो आशिल्लो तुजो? पयलीं म्हणजे नाटक थिएटर वॉज माय हॉबी. ल्हानपणान शिकपाक हांव तसो एवरेज आसलो. सो म्हाजे कडेन कोणी लक्ष दिनासलें आनी एटेन्शन सिकींग आसता ल्हान एटेन्शन सीक करप आसता. सो म्हाजे कडेन कोणी तशें लक्ष दिनासलें. पण हांव जेन्ना जेन्ना स्टेजीर वयतालो तेन्ना लोक म्हाका पळोवन ताळयो वाजयताले. सो दीस वॉज माय फर्स्ट एट्रॅक्शन पॉयंट. दीस वॉज व्हेरी मच फॅसिनेटींग फॉर मी की कोण तरी म्हाका ताळयो वाजयता आनी म्हाका पळोवन ताळयो वाजयता. सो हळू हळू दीस वॉज माय हॉबी. आनी जेन्ना हांव 2008-09 साला साकून विजू सरा कडेन गेलो आनी थंयच्यान पळय एक नाटक शिकपाची एक वेगळी आवड लागली आनी नाटक म्हणजे नेमकें कितें हाजो हांव विचार करपाक लागलो, चिंतन करपाक लागलो आनी म्हाका लक्षांत येवपाक लागलें. तेन्नासान एक वेगळी जर्नी सुरू जाली. देन इट वॉज लायक मोर दॅन हॉबी फॉर मी. आनी मागीर हळू हळू करतना टिचींग प्रोफेशन म्हाका आवडटालें आनी म्हाका मराठीचो प्रोफेसर जावपाचें खूबच हें आसलें, तकलेन आसलें. बट तेजे नंतर म्हाका एक अशें लक्षांत येयलें की नाटक किंवा कलेच्या क्षेत्रांत सुद्दां आमी पदव्युत्तर शिक्षण घेवपाक शकता. तर तेजी हांवें इन्फॉर्मेशन काडली आनी पुणे युनिवर्सिटींतल्यान म्हाजें ललीत कला केंद्र गुरुकूल जें पळय आसा थंय हांवें म्हाजें थिएटरांतल्यान MA केलें आनी मागीर आय केम बॅक टू माय विलेज. अशें आतां तुवें थंयच्यान ज्ञान संपादन केलें. आतां तें हें ज्ञान तूं परत दिता. म्हणजे तुजी थिएटर फ्लेमिंगो ही एक कॉन्सेप्ट आसा, तूं नव्या भुरग्यांक तयार करता. सो हो कॉन्सेप्ट कितें आनी तुमी कितें करतात ते? जेन्ना हांव ड्रामा स्कुलांतल्यान पास आवट जालो तेन्ना म्हाका तशी अशी एक स्पेस जाय आशिल्ली जंय हांव एक्सपेरिमेंट करपाक शकतलो, लोकां कडेन कनेक्ट जावपाक शकतलो आनी वेगवेगळ्या आर्टिस्टा बरोबर कोलॅब करपाक शकतलो. अशी एक स्पेस म्हाका जाय आशिल्ली. तर तशी स्पेस म्हाका खंयच मेळ्ळी ना. आय ट्रायड फॉर मेनी रेसिडेन्सीज बट इट वॉज माय फेलियर. आनी अशें एक आसता की डॉक्टर जेन्ना शिकून भायर पडटा किंवा खंयचीय नर्स जेन्ना शिकून भायर पडटा किंवा एखादो इंजिनियर शिकून भायर पडटा तेन्ना ताका इंटर्नशीप मेळटा. पण कलेच्या क्षेत्रांतल्यान जेन्ना भुरगो शिकून भायर पडटा तेन्ना ताका इंटर्नशीप नांवाचे तशे पद्दतीन कांय एक हें मेळना आनी इकॉनॉमिकल बॅकग्रावंड बी कांय तसो कांय आसना. सो हांवें विचार केलो की why don't I myself generate such kind of a space wherein I can experiment and let that space open for any artist from any discipline आणि majorly beginners. सो अशे पद्दतीन हांवें ती स्पेस डेवलप केली. त्या स्पेसीचें नांव आसा TF एक्टर्स लॅब वेरीन एनी आर्टिस्ट कॅन कम एक्सप्लोर कनेक्ट विथ नेचर आनी थंय तांचो परफॉर्मेटीव रिसर्च तर आसाच बट एक रिसर्च ओरिएंटेड काम थिएटर माध्यमांतल्यान किंवा खंयच्याय माध्यमांतल्यान ते करपाक शकता. अशे पद्दतीन तुमी ते वर्कशॉप तशें कितें घेतात? कशें ट्रेनिंग दितात? रेसिडेन्शियल वर्कशॉप बऱ्यापैकी जाता आमचे.
नवरसा ट्रेनींग जाता, कलरी पैतू ट्रेनींग जाता. आतां म्हणल्यार ली स्ट्रासबर्ग एक्टींग मेथड जी आसा ताजे थंय क्लासीस जाला. आनी वॉयसाचेर आवाजाचेर एक नटाचो आवाज कसो आमी तयार करपाक शकता ताजेर क्लासीस आसता. फिजिकल थिएटराचेर क्लासीस आसता. थिएटर आनी म्युजीक हाजेर क्लासीस आतां म्हणल्यार जाला. आनी ह्यान फुडें बी मायजनर टॅक्नीक, स्टानिस्लावस्कन टॅक्नीक हांव हाडपाचो आसा आनी अशे पद्दतीन चालू आसा. एक हे तुजे खंय स्टुडंट येतात, भुरगे जे शिकूंक येतात ते खंयच्यान येतात चडशे? गोंयच्या भायले कशे प्रोपोर्शन आनी कितलेशे भुरगे असतात? अनफॉर्च्युनेटली म्हाका गोंयांतल्यान तितले भुरगे मेळना. एक 10तले एकटो किंवा दुसरो हो गोंयचो आसता आनी बाकीचे फ्रॉम कोलकाता, मुंबय, तामिळनाड, ऑल ओवर फ्रॉम इंडिया. अशे पूण तुजे ते रेजिडेन्शियल म्हणजे ते रावपाची वेवस्था आसा त्या भुरग्यांक? रावपाची वेवस्था आसा, थंय खावपाची वेवस्था जाता. वी हॅव अ बीग स्टुडियो आनी आमी काम करतना 10 दिसाचो जर आमचो प्रोग्राम आसा जाल्यार स्टुडियो भितर आमी 6 दीस काम करता आनी 4 डेज वी वर्क इन आवटसायड, आय मीन इन नेचर. दोंगरांनी वचून, बिचार, न्हंयच्या देगेर किंवा न्हंयेन टू अवेकन आर सेन्सीस, वीच इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट फॉर एन आर्टिस्ट. म्हाका नॉवेल एक्सपिरियन्स दिसता, म्हणजे वेगळे तरेचे तुमी काम करता. पूण तुज्या ह्या जर्नी भितर तुवें खूब नाटकां केल्यात, खूब नाटककार वाचल्यात, खूब नाटकां पळयल्यात. तुजेर प्रभाव घालपी अशे कोण खास नाटककार आसा, म्हणजे लेखक वा एक्टर्स वा डायरेक्टर्स? एक्टर आसा लॉरेन्स ऑलिव्हर, म्हाका खूब आवडटा. ओके. म्हाका साहित्याक भितर अल्बर्ट कामू पासून ते दोस्तोयेव्स्की हे लेखक खूबच आवडटा. आनी म्हाका जितली पळय लेखक म्हणजे परस समाजा भितर जितली पळय ट्रायबल कम्युनिटीजा भितर किंवा तळागाळांतले जे पळय कम्युनिटी आसा आनी तेंचे जे प्रश्न आसा, तेंचे जे पळय प्रोटेस्ट जाता तातूंत हांव खूबच प्रभावीत जालो. सो भगवान मांजी, बिरसा मुंडा तातूंतल्यान खूबच हांवें शिकपाचो प्रयत्न केलो. कारण तांचें जें पळय इन्स्पिरेशन आसा, तांची एक लायन आसा. ओरिसान जेन्ना बॉक्सायट मायनिंगेचे विरुद्ध जेन्ना तेमी एजिटेट केलो तेन्ना तेंची एक लायन आसली की गांव छोडप न्हय, जंगल तोडप न्हय. हांव जेन्ना ड्रामा स्कुलांतल्यान पास आवट जालो तेन्ना आय जस्ट वॉन्टेड सम इन्स्पिरेशन आनी हें म्हाका खंय तरी सोदतना मेळ्ळें आनी हांवें ती तें म्हाजी खातीर चेंज केली की गांव छोडप न्हय, नाटक छोडप न्हय. बिकॉज आय जस्ट डोंट वॉन्टेड टू चेंज माय मिडियम एंड गो टू मुंबई, स्टे देर एंड स्ट्रगल फॉर कॅमेरा मिडियम. बिकॉज माय एज्युकेशन इज ऑफ स्टेज दीस. सो अशें जालें. सो तेका लागून हांव परत गांवांत येयलो आनी थंय थिएटर डेवलप करपाचो प्रयत्न करता. आनी अशें बी ना की म्हाका थिएटरच करपाक जाय, माय हार्ड कोर थिएटरवाला, ऐसा कुछ नहीं है. काम जर मेळटा जाल्यार कॅमेराचें हांव वचोन करतां. आनी अशें एकंदरीत ह्या कलेन रावन हांव म्हाजें पोट स्वताचें भरपाक कशें शकता. आनी दुसरें म्हणजे तें करतनाच एक जाणीवपूर्वक कला कशी हांव निर्माण करपाक शकतलो किंवा कशी हांव ती मेंटेन दवरपाक शकतलो होच म्हजो विचार आसता. तुवें आतांच म्हणजे उलयता खूब अशीं नांवां घेतिल्लीं. तुका दोस्तोवस्की आवडटा, तुका बिरसा मुंडाचो आल्बर्ट कामू म्हणलो, तूं मागीर बिरसा मुंडाचो उलगुलान, क्रांतीचो नारो जाणें दिलो तो. इंटरनॅशनलाचेर मळारचेर आमी पळयत जाल्यार तुका म्हणजे तुजे प्रकृतीक किंवा तुज्या स्वभावाक लागीं येवपी सारके हांव पळयतां की सॅम्युएल बेकेट आसा किंवा बर्टोल्ड ब्रेख्त आसा किंवा दारियो फो आसा किंवा युजीन युनेस्को आसा. सो ह्या इंटरनॅशनल नाटककारां कडेन आनी तांच्या कलाकृती कडेन तूं कसो पळयता? समाजा भितर खुबशे प्रश्न आसता, बट ते प्रश्न खूब सिंपल रित्या मांडपाची कलेची एक वेगळो फेस आसा. तो फेस ह्या कलाकारांनी सामको नेमकेपणान टिपलो. फॉर एग्जाम्पल आयनेस्कोचें रायनोसोर्स हे नाटक म्हणजे हांव सदांच म्हणटा आनी ताचे कडल्यानूच प्रेरीत जावन हांव जेन्ना कॉलेजीन शिकयता, हांव BEd कॉलेजीन परफॉर्मींग आर्ट शिकयता, थंय सुद्दां म्हणटा की गाडवा मदीं रावन आमकां गाडवाचे 4 पांय जरी मान्य ना
जाल्यार सुद्दां एक शेपूट मान्य करचें पडटा आनी तें शेपूट मान्य करून मागीर आमी सोसायटी भितर जगपाक शकता, नाल्यार आमी जगपाक शकचे ना, आमकां पिशे लागतले, अशी एक म्हाका दिसता. तुवें रायनोसरसचो उल्लेख केलो म्हूण सांगता, कित्याक परिस्थिती सद्या तशीच आसा. आमचे भितरले रायनोज जायत चल्ल्यात आमी, आनी जो रायनो जायना ताका आमी देशद्रोही ठरयतात एक्झॅक्टली किंवा रायनो भशेन मारून उडयतात. एक्झॅक्टली. एक कलाकार म्हणून हे सभोवतणच्या वातावरणा कडेन तूं कसो पळयता? म्हाका दिसता की म्हाका जे चिमटे येता ते नेमकेपणान हांवें कलेंतल्यान मांडपाक जाय आनी हांव ते मांडटलों. तें खूब इंट्रस्टींग. मागीर तूं मिडियमाचेर उलयलो, फक्त हे कलेचे जे प्रश्न तुका मांडपाक जाय ताजे खातीर तुका दिसता थिएटर कमी पडटा, ताजे भायर तुवें वचपाक जाय, कित्याक तूं आतांच उलयता उलयता कॅमेरा, फिल्म हातूंतय तुका खूब इंट्रस्ट आसा. हातूंत तुवें कितें काम केलां अजून मेरेन? हांवें नक्सलवरी नांवाच्या एका वेब सिरिजान काम केलें, झी5 ती प्रोड्यूस केल्ली. तेजे नंतर हांवें एकता कपूर प्रोडक्शनाचें कुंडली भाग्य जी पळय सिरियल आसा झी टीव्हीचेर, तातूंत हांवें काम केलें. आनी बऱ्योच शॉर्ट फिल्म्स केल्यो, तातूंतले एक दोन नांव घेता. अ कोल्ड समर नायट अशी नांवाची यश सावंत डिरेक्टेड एक शॉर्ट फिल्म, ती जी लोकेर्नोक पावली आनी इंटरनॅशनली ती 30-35 इंटरनॅशनल फेस्टिवल्सांनी भोंवली. रौनक कामत डिरेक्टेड बेर ही शॉर्ट फिल्म सद्या टोरोंटोक गेला आनी ती सद्या चालू आसा फेस्टिवल्सांनी, तेजे भोंवप चालू आसा. ओके, खूब इंट्रस्टींग आहे. कित्याक ह्यो सगळ्यो गजाली तूं जेन्ना करता तेन्ना म्हाका सांग, तुजो म्हाका रोल ह्या दिसा उपालीचो जो तुवें रोल केल्लो, आनी हांव त्या नाटकाक आशिल्लो आनी महाराष्ट्रांतले बरे बरे नाट्य समिक्षक थंय आशिल्ले, आनी एकट्यान तातूंतलें म्हणलें की मराठी जर तुमकां उलोवंक जाय कशी शुद्ध आनी डायलॉग डिलिव्हरी, जाल्यार तुमी एका गोंयकारा कडल्यान शिकूं जाय म्हणून. सो हें तयार करपा खातीर ही तयारी तुका कशी तूं करता आनी कशी जाली तुजी तयारी सगळी? अव्याहत नाटकाची स्क्रिप्ट जेन्ना कौस्तुभ नायकान बरयली तेन्ना म्हाका आनीक कॉल येयल्लो सेरेंडिपिटीचो, आनी हांवें त्या सेरेंडिपिटीक नाका म्हणलें, हांव थंय करपाना, ह्या स्क्रिप्टी कडेन वयता, आनी तें काम हांवें स्विकारलें. तें काम स्विकारलें. आज हांव फॉर्च्युनेट म्हणटा की हांवें बरो डिसिजन घेयलो. ती स्क्रिप्ट जेन्ना वाचली तातूंत म्हाका अशें दिसलें की दी स्क्रिप्ट, ह्या स्क्रिप्टीक कितें तरी वेगळेपण आसा, आनी उपाली हो रोल म्हाका करपाचो आसा हें म्हाका पयलीं खबर नासलें. आनी स्क्रिप्ट वाचली, स्क्रिप्ट म्हाका खूबच आवडली म्हणचे परस स्क्रिप्ट मला भिडली. आनी तेजे नंतर मागीर जेन्ना म्हाका कळ्ळें की म्हाका उपाली हो कॅरेक्टर करपाचो आसा, तेन्ना हांवें ती त्या उपालीच्या म्हणण्या कडेन मातशें लक्ष दिलें. कारण जायत्या फावटी अशें आसता गोंयान जी युजली नाटकां पळयता तातूंत विशय आसता, तातूंत विचार आसना. व्हेरी गुड. सो अव्याहत हातूंतलो विशय कितें आसा तो हांवें अंडरलायन केलो, विचार कितें आसा तो अंडरलायन केलो, आनी तातूंतले विचार जे पळय आसा ते म्हाका प्रेक्षका कडेन पावोवपाक जाय आसले. तेजे खातीर हांव कितें कितें करपाक शकता? एक तर खूबच शाब्दीक प्ले, ह्या दिसांनी किंवा ह्या जनरेशनाक शाब्दीक आयकॉन बेजार येता. म्हाका स्वताक हांव म्हणटलो म्हाका वाज येता, बट तरी सुद्दां हांव प्रेक्षकाक खेळून कसो दवरतलो? एक तर म्हाजो आवाज, हांव जो उलयतां, आमी जशें संगितान म्हणटा पळय न्ही की एक संगीत जेन्ना कोणी गायता, गाणें कोणी गायता, तेजो एक नाद स्वर आसता, तशेंच आमी नाटकान उलयता तेन्ना सुद्दां प्रत्येक शब्द जो पळय आमी भायर काडटा, भायर उडयता, त्या शब्दाक सुद्दां नाद आसूं येता, आनी तो प्रत्येक एक्टरान सोदपाक जाय. ताजो स्वताचो एक आपलो रियाज आसा, आवाजाचेर रियाज आसा, मागीर स्पीच एंड डिक्शनाचेर रियाज आसा. तो हें सगळें हांवें काम केलें. वेरेज दुसरें आनी म्हणजे हांवें थोडोसो तसो जगपाचो एक आठवडभर प्रयत्न केलो की चप्पल घालप ना, खाता तेन्ना खूब कमी खावप, बिकॉज माय रोल वॉज ऑफ मॉंक, एक भिक्कू हेंचो रोल आसलो. सो तेंचें जगणें वागणें कशें आसता ताजो हांवें तसो रिसर्च करपाचो प्रयत्न केलो. हांव थंय पावलो असो हांव म्हणचो ना, बट शांत रस हो कितें आसता हेजी म्हाका जाणीव जाली, आनी त्या शांत रसाच्या फाटल्यान हांव आजुनी लागलेलो आसा. हांव जेन्ना TF एक्टर्स लॅबान नवरसा शिकयतां तेन्ना
आय टीच ऑल ऑफ रसास, रौद्रा, वीरा जितले पळय आसा पळय ते. पूण हांव शांतरस कोणाक शिकयना, बिकॉज म्हाका अशें दिसता की जो मेरेन तो म्हाकाच कळना, म्हाकाच तो हांव तो धरपाक शकना, तो मेरेन हांव तो शिकोवं नजो. ताका लागून वेन आय स्टार्ट माय क्लास, हांव पयलींच तांकां सांगता की शांतम रसा छोड के बाकी सब रसा मैं आपको सिखाऊंगा. यानी वेन आय टीच आय बिल्ड अ स्कॅफोल्ड मेथड. स्कॅफोल्ड मेथड म्हणजे हांव जेन्ना म्हाज्या बापायच्या वांगडा कामाक वयतालो, घर बांदपाचें काम, सिमेंट आनी हेजें, तर ते एक प्रांज बांदप म्हण आसता, स्कॅफोल्ड बांदता आनी तेजेर रावन ते मागीर ईट पत्तर तेजेर दवरून मागीर ते बांदप आसता. सो दीस इज हाव आय वर्क इन माय थिएटर टिचींग ऑल्सो, की हांव आय जस्ट बिल्ड स्कॅफोल्ड एंड अशी एक एक्सरसायज तयार करता की ताजेर तो पर्टिक्युलर नट उबो रावतलो एंड देन ही कॅन फुलफील हीज ओन थिंग्स फ्रॉम दोज एक्सरसायजीस. अशें तूं आतां ह्या फिल्डान इतलो आतां फुडें पावला, इतलें तुवें नांव केलां आनी नामना मेळयल्या. एक सांग, तुज्या घरच्यांचो, तुज्या पेरंट्साचो बी ह्या गजाली कडेन पळोवपाचो दृश्टिकोन कसो आशिल्लो? कारण तुवें जें फिल्ड चूज केलां तें आवट ऑफ द वे, म्हणजे ते घासलेलो रोखांनी चलिल्लो मार्ग न्ही, हो वेगळो मार्ग तुवें सोखळा. ओके, कारण तुका उदळ म्हणिल्ल्या भशेन करियर बिरियर हें सगळें इम्पॉर्टंट आसता. तांची कितें रिएक्शन आशिल्ली, तुज्या पेरंट्स आनी बाकीच्या आजूबाजूच्या लोकांची? पयलीं हांव जेन्ना नाटकाच्या तालमीन वयतालो तेन्ना हांव घरा कडेन सांगतालो की फुटबॉल खेळपाक वयता आनी फाटल्या मागेल्या दारांतल्यान भायर सरून हांव रिहर्सलीक वयतालो. सो घरा कडेन केन्नाच खबर नासलें की हांव रिहर्सलीक वयता किंवा नाटकाच्या तालमीक वयता आनी इतलो वेळ थंय दिता. वेरेज म्हाजे बापायक अशें जातालें की अरे तूं अभ्यास कर, अभ्यासा कडेन लक्ष दी, नाटक करून तुका कितें मेळटलें आनी तें. आनी तेंचेंय बरोबर आसलें, बिकॉज अशे पद्दतीचे मिडियम तेमकांय बी चूज केल्ले जाय आसले. तातूंतल्यान हांव 2 पयशे कमयतलो आनी स्वताचें पोट भरपाक शकतलो. फॉरगेट अबाउट देम, की स्वताचेंच हांव पोट कशें हांव भरपाक शकतलो, हेजी काळजी म्हाज्या पेरंट्साक आसली आनी म्हणून ते अशें म्हणटाले. बट देन आय चूज अ मिडियम वेरीन आय वॉज व्हेरी मच कॉन्फिडन्स अबाउट माय ओन कॅलिबर. थँक्यू. आनी अशें जालें की NSS कॅम्प असो म्हणटालो 8 दिसाचो, आनी मागीर जोधपूर, जयपूर हांव नाटकाचे टूर्स करतालो अशे पद्दतीचे. आनी जेन्ना पेपराचेर पळय नांव येतालें पळय न्ही, की बाबा खंयच्या मोनोलॉग कॉम्पिटिशनाक पयलें इनाम केतन जाधवाक मेळ्ळें किंवा आनी खंयचे साबार वेगवेगळ्या कार्यक्रमांनी, तेन्ना बाकीचे हेर लोक पप्पाक म्हाज्या बापायक येवन सांगताले की अरे तुजो पूत पळय फोटो येयला आनी हें तें बरी गजाल करता आनी तें. भायल्यान अशे पद्दतीन जेन्ना पळय कळपाक लागलें तेन्ना म्हाज्या बापायक अशें दिसलें की अरे हो कितें तरी वेगळेंच करता. आनी तेन्ना सावन तेजो जो पळय एक स्वर आसलो तो स्वर मातसो मंदावलो, एक रागीट जो पळय स्वर आसलो ह्याका घेवन, तो सावंड मातसो वेगळे पद्दतीन येवपाक लागलो. केन्ना म्हाजी तोंडाचेर केन्ना तोखणाय केन्ना, बट तेमकां खूबच आतां सद्या तरी आवडटा, बिकॉज आय हॅव चूजन दीस फील्ड एज माय करियर एंड या इट इज गोईंग वेल. तुवें ओदोळ मेन्शन केल्लें एक नाद, दरेक उतरा फाटल्यान एक नाद आसता. उलयता तेन्नाय नाद आसता, आमी कितें भाशण करता तेन्नाय नाद आसता, आनी आमी पद म्हणटा तेन्ना तर नाद आसताच आसता. तूं एक बरो गायक अशी तुजी ख्याती आसा, अशी तुजी नामना आसा. एक जावं न्ही, तुका कसलें म्युजीक आवडटा पयलीं म्हळ्यार? म्हाका फोक म्युजीक चड भावता, चड आवडटा. येदोळ जशें म्हणलें की गांव छोडप न्हय, जंगल छोडप न्हय, हेंच गाणें भगवान मांजिले हांव म्हणपाचो एक प्रयत्न करता. गांव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं. गांव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं. बांध बनाए, गांव डुबोए, कारखाना बनाए, जंगल काटे, खादान कोड़े, सेंचुरी बनाए. बांध बनाए, गांव डुबोए, कारखाना बनाए, जंगल काटे, खादान कोड़े, सेंचुरी बनाए. जल जंगल जमीन छोड़ी हम इन कहाँ कहाँ जाए, जल जंगल जमीन छोड़ी हम इन कहाँ कहाँ जाए. विकास के भगवान बता हम कैसे जान बचाए, हम कैसे जान बचाए, बोल कैसे जान बचाए.
जमुना सुखी नर्मदा सुखी सुखी सुवर्ण रेखा गंगा बनी गंदी नाली कृष्णा काली रेखा अरे तुम पियोगे पेप्सी कोला बिसलरी का पानी अरे तुम पियोगे पेप्सी कोला बिसलरी का पानी हम कैसे अपनी प्यास बुझाए पीकर कचरा पानी अरे वाह. बोल पीकर कचरा पानी बोल पीकर कचरा पानी. सुंदर. तुवें म्हज्या आंगार कांटो हाडलो एक म्हळ्यार. दुसरें म्हळ्यार तुवें जें आतां म्हणलां उदरगतीच्या नांवान जो पर्यावरणाचो ऱ्हास चल्ला, लोकांचें डिस्प्लेसमेंट चल्लां, हे सगळे प्रश्न जे निर्माण जाल्या हें तूं केन्ना थिएटरांतल्यान किंवा फिल्माच्या मिडियमांतल्यान फुडें हाडपाचो प्रयत्न केला तुवें? नाटकाच्या मिडियमांतल्यान तरी आमचो प्रयत्न सदांच चालू आसता. नॉट ओन्ली दीस क्वेश्चन बट मनीस म्हणून जगतना वॉट इज ब्युटी हाजेर सुद्दां हांवें एक फिजिकल थिएटर ओरिएंटेड परफॉर्मन्स बसयल्लो क्वेश्चनिंग वॉट इज ब्युटी. जशें एक चली भुरग्याक वॅक्स करचें पडटा किंवा एक एडवर्टिजमेंट गिमीक आसता की तुमी जर एक बाबा फेर अँड लवली लायला ना जाल्यार तुमी गोरी जावची ना किंवा गोरें आसप हें दीस इज ब्युटी अशें जर अशें एक चल्लां सद्या. तर तेजेर हांवें प्रश्न करपी एक सोलो बसयल्लो. ताचें नांव डंब इंडिग्नेशन. ताजे प्रयोग मुंबय पुणे बेंगलोर अशे साबार वाठारांनी जाले आनी वेगवेगळ्या कॉलेजींनी बी गोंयच्या ताजे प्रयोग जाले. जुएमसान जाले, विद्याप्रबोधिनीन जाले. सो जी प्रस्थापीत सौंदर्य शास्त्रीय नदर आसा जाका आमी एस्थेटिक्स म्हणटा तें एस्थेटिक्स इज ऑलवेज फेवरेबल टू द फेअर कलर. रायट म्हज्या मतान तरी. रायट. शरद पाटील ह्या सारक्या मनशान ते अब्राह्मणी सौंदर्यशास्त्रांतल्यान मांडपाचो प्रयत्न केला. अमेरिकेक किंवा बाकी कडेन हें खूब चल्लां. ब्लॅक इज ब्युटिफूल हें तांकां कॉन्शियसनेस आयला. आमच्या समाजांत ह्या जो अठ्ठास चल्ला म्हणजे हांव ताका म्हणटा हें एका टायपचें सांस्कृतायजेशन, सांस्कृतिकीकरण. रायट. सो वी आर लुकींग फॉरवर्ड टुवर्ड्स म्हणजे पयलीं सुद्दां आशिल्ले दस्यू हे काळे आनी आर्य हे गोरे. ही मानसिकता आमच्या मदीं अजून मेरेन आसा. ही मानसिकता एक आर्टिस्ट म्हणून तूं कसो पळयता? एक्चुली आमचें अपब्रिंगींगच अशे पद्दतीन जाला. आमच्या कल्चरानूच ह्यो गोश्टी आसा. जशें की फॉर एग्जाम्पल चली भुरगें जल्मलें जाल्यार ताका बेबी डॉल हाडून दिता खेळपाक. ताका कार हाडून दिवची ना. चेड्याक बी तशेंच. सो थंय जेंडर वायज थंयच एक ब्रीज येयलो. सो आमचें अपब्रिंगींगच अशे पद्दतीन जाता आनी मागीर आमी वेगळे पद्दतीन विचार करपाचो प्रयत्नच करना. वेरेज चली भुरगे कानान घालता ते कित्याक नेमकी घालता तें तांकां खबर ना. तांकां जर विचारलें जर जायत जाल्यार तेमची अशी म्हणणी आसता की हें ना हें वाड व्हडला. केन्ना आमी क्वेश्चन करना. आमी क्वेश्चन करना पयलीं थंय आमची चूक जाता. व्हेरी गुड. तुवें बरो प्रश्न केलो. कित्याक आमच्या समाजा भितर क्वेश्चन करप हो एक क्रायम. क्वेश्चन करचो तुका दिसता आमी आनी सगळ्यांनी आतां क्वेश्चन एक वेगळे करता. पद्दतीचे कल्चर फोपावत आसा की क्वेश्चन केल्यार वायट. होय एक कल्चर रुडावत चल्ला. बट एज एन आर्टिस्ट तें जावची ना अशें म्हाका दिसता. सुंदर उलयलो तूं. केतन बाब तुवें म्हाका सुंदर ह्या इंटरव्यूचो एंडींग दिलो की क्वेश्चन करपाक जाय. जो मेरेन आमी क्वेश्चन करिना तो मेरेन आमी तशेंच उरतले. वाय कित्याक हो प्रस्न आमच्या मनांत सदांच आसपाक जाय. जो मेरेन ह्या प्रस्नाची आमी जाप सोदिना तो पर्यंत आमी सोसायटी म्हणून स्टॅग्नेट जातले, साचून रावतले आनी फुडें पावचे ना. तुमी आमचे बरोबर आयले, बरे भशेन उलयले, खूब बरी म्हायती दिली, खूब बरे इनसायट्स दिले. तुमकां दिनवास. परत मेळुया. थँक्यू. आनी इश्टानो तुमी खंय सुचूं नाकात. पळयत रावात गोमंतक TV.